आमच्या इस्कॉलाक एकलो पाद्र्याप आयलो. त्या पाद्र्यापाचें नांव फादर ग्रेगरी पिंटो SV म्हणून. तो SV पाद्र्याप जिवान तो मोठो तो ताजे बाईक काणून आयलो आनी आमच्या इस्कॉलांत आसल्या सर क्रिस्तांव भुरग्यांक सांगाता घालन इस्कॉल जाल्या उपरांत उलोवंक लागलो. आनी तो उलयता आसतना तो आमकां सांगता तो एक मिशनरी रिलिजियस याजक. आनी तें आयकून म्हाका भारी संतोश जालो. पळोवंक की सोबीत दिसता पाद्र्याप, मोठ वय आसा, बायक कार आयला आनी तो म्हणटा तुमी याजक जावयेत, तुमी याजक जायचय. आनी SV याजक जाल्यार मिशनरी जातात, रिलिजियस जातात आनी याजक जातात. हांव त्या झाडान नेणा आसलो रिलिजियस म्हळ्यार कितें, मिशनरी म्हळ्यार कितें. एक हांवें चिंतलें पाद्र्याप बायक कार आयला, हांव SV पाद्र्याप जाल्यार म्हाका बायक मेळटा, हें एक म्हजें चिंता. दुसरें तांणी म्हळें SV पाद्र्याप पापा न्यूगिनी काम करतात. हो फादर ग्रेगरी पिंटो सांगता आसतना म्हज्या मतींत चिंता पायलें, वाव, तर थंय वच जाल्यार विमानार वचचें. विमानार वच जाल्यार हांगाच्यान ऑस्ट्रेलिया वचून थंय सावन पापा न्यूगिनी वचचें. कितलेशा वरांचें विमानाचें पैन. हें सगळें आयकत आसतना म्हाका भोगलें हांवें एक दीस विमानाचेर बसचें आनी खेदाळा बसोंक जातलें. पूण ह्या पाद्र्यापान सांगता आसतना तूं ये SV ये, एक पाद्र्याप जा, ताचे उपरांत मिशनरी रिलिजियस जावन पापा न्यूगिनी वचून वावर येत म्हणटा आसतना वावराची चिंता म्हज्या मतीन चड नातलें. विमानार बसोंक ऑस्ट्रेलिया वचोंक जाता, थंय तावन पापा न्यूगिनी वचोंक जाता, हें चिंता म्हजें. ह्या चिंतपान मोगाचें न्हू हांव SV सेमिनरीक हांव गेलो. 12वी शिकोवंक किरांत आसली SV हांव गेलो. ताजे उपरांत पाद्र्याप जाल्या उपरांत आतां 25 वर्सां उतरलीं. हांव ऑस्ट्रेलियाक वचना, पापा न्यूगिनी वचना. पूण 14 वर्सां सेमिनरींत आसता आसतना सवकास म्हजें चिंतप नितळ जालें. तें चिंतप सवकास नितळ केलें आनी म्हज्या भितर आसलें बरें बी, देवाच्या राज्याचें बी, देवा लागीं संबंद दवरचें, सत जाणा जावचें, पवित्र पुस्तक जाणा जावचो आनी पवित्र पुस्तकाचीं उतरां परगट करचीं, हें बरेंपण म्हजें थंय भायर हाडलें. भोवमोगाचें न्हू तुमकां समेस्ता म्हजे नामान प्रणाम आनी म्हजे रेखात. दिव्यवाणी लायव्ह मागण्यांचे कार्यक्रम आमकां सांगाता हाडटा. हो वेळ आमी भोव फळाबरीत रितीन आमी करसिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सोम्या आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो, तुमचें सोवें आसो. प्रार्थुया. सर्पोदेदारा आनी सक्तेवंत देवा, तूं तुज्या भुरग्यांचेर अपरमीत दयाळेन आनी मोगान तूं मरलाय. सर्ग उक्तो कर आनी तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रम तूं वांटो जावच्या हरी एकाद भक्तांचेर तुजें बेसांव घाल. तुज्या आशिर्वादांनी सर तांच्या गरजांनी तूं पाव. तुजो संदेश आमकां तूं लाभय. तुज्या संदेशा प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी. ह्या संवसारान चड आनी चड आध्यात्मीक तरान वाडावळ जोड. तुका मानता आनी महिमा दिवच्या भशेन ह्या संवसारांतले आमचें मिसांव जारी करूंक आनी आकाशा वयल्यान नखेत्रां बरी आमी परजळोवंक तूं आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. दिसो आयचो मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देवान आमकां सांगाता हाडलां दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे. टीव्हीचेर तुमी पळोवयेत, या यूट्यूबाचेर तुमी पळयत, वा तुमच्या इंटरनेटाचेर तुमच्या लॅपटॉपाचेरय तुमी ह्या मागण्यांत वांटेली जावयेत. कशेंय जावं कितेंय जावं मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर देव म्हज्या तुज्या जिवितांत ताचें उतर निरंतर आमकां फावो करता आनी त्या उतरांतय आमकां आध्यात्मीक थरान आमकां ग्रेस करूंक तो आशेता. तर तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार उक्तो करा. सांत मातेवाचो वांजेल थंयसर अवस्वर 13, 20 आनी 4 आनी 20 आनी 5 वळ आमी वाचया, आयकव्या, नियाळ करया. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली.
सर्गीचें राज्य अशें म्हणयत. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें, पूण सक्कड न्हिदो नासतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोंवा मदें नेर ओंपून गेलो. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. देव आमच्या जिवितांत ताचें उतर म्हणलें बी ओंपता. देवाचें उतर म्हणलें हें बी आमच्या जिवितांत ओंपता आसतना देव म्हज्या तुज्या जिवितांत थोडे आशाय दवरता. कशें एक रयत, एक सागोळेकार गादो कोसून तातूंत भी ओंपता आसतना ताका एक आशा आसता, ताका एक बरवस आसता. ता गाद्यांत बरें बेळें जायचें आनी अशें बेळें लुवोन उपरांत दानी एकठांय कर, तें विकून आपणान ग्रेस जायचें. आपणाच्या सर गरजांक, आपणाच्या कुटुंबाच्या सर गरजांक तें पावों जाय म्हणली एक निरीक्षा, एक भरवसो, एक आशा ताचें तें आसता. तेच परी सर्वेस्पर देवी म्हज्या तुज्या जिवितांत ताचें उतर, ताचो संदेश म्हणलें बी ओंपता आसतना ताकाय तसलेच एक निरीक्षा आसतात, तसलेच एक तरेची आशा म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसता. सर्वेस्पर देवाच्या ह्या निरीक्षांत, ह्या बरवशांत, ह्या आशांत सर्वेस्पर देव भोव सोंसणीक तें आमी पळयता. दीग सोंसणीकाय देवा थंय आसा. देखून ही ओपाऱ्या सांगता आसतना थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा, आकाशा वयली सुकणीं सयत येवन सासांव म्हणलें तें भी किरलोन वाडोवन एक झाड जाल्ल्या वेळार ताचेर येवन घोंट्यार बांदता म्हणटा. तशें म्हळ्यार ही सुकणीं जावन आसात जो कोण क्रिस्तांव न्हय, जे कोण भावार्थी न्हय, ह्या हेर भावार्थांत आसात ते सगळे येवन सयत नीज खऱ्या भावार्थांत वांटेली जातात आनी नीज खऱ्या भावार्थांत एक जातात. मातेवाच्या वांजेलान 13व्या वसरांत परतून परतून स्वामी जेजू ओपारी सांगता आसतना ल्हान संगतीचो तो उल्लेख करता. सासांव ल्हानशें एक बी, ह्या भियोमचें ल्हानशें भी, ह्या खमीर इल्लेशें तें जायत्या पिठांत घालतना सगळें पीठ तें फुगयता. तशें म्हळ्यार देवाचें राज्य आमच्या जिवितांत ल्हान तरान तें भितर सरता आनी भोव वर्त्या थरान तें प्रभाव घालता आनी वर्त्या वाडावळीक, वर्त्या उदरगतेक, वर्त्या अभिवृद्धीक तें कारण जाता. आनी बी किरलालें वाडल्या उपरांत त्या झाडार, त्या रुखार जायतें बेळें दिवंक कारण जाता. देवान आमकां ह्या संवसारांत जिवीत दिवचेंच आमी फळां बरीत जावच्या खातीर. जो आमच्या वांजेलांत 15व्या वसरांत 16व्या वळीर आमी वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16. तुमी म्हाका विंचून काडूना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सर वसासय आनी फळ तुमी दिवचे तसले जाय म्हणून हांवें तुमकां विंचल्यात आनी उरचे तसलें फळ दिजय म्हणून म्हज्या बापाची खुशी. तर मोगाचें न्हू, स्वामी जेजू म्हाका तुका स्पश्ट करता, देवान म्हाका आनी तुका विंचलां. वी आर चोजन वन्स, वी आर नॉट ऑर्डिनरी. अदरवायज इफ यू फील यू आर जस्ट ऑर्डिनरी, यू आर फ्रोजन. तूं कितें करता जाताय, बर्फा बरें थंयच आळशी जावन वताय, या टिपीट जावन वताय. ऊन म्हळ्यार ऊन इनी, शेळो म्हळ्यार शेळो इनी, शेळमोंड तूं जाताय. तर तुका समजता की देवान तुका विंचलां आनी हें विंचलां बेश्टेनी तुज्या जिवितांत देवाचें राज्य ल्हानशा एका बिया बरी तें बी कशें किरलाता, एक झाड जावन वाडटा, रूख जाता, फांटे जातात, फुलां जातात, फळां जातात आनी यथेश्ट फळ दिता आनी उरचें तसलें फळ दिता. त्याच रितीन तूं आनी हांव आमच्या जिवितांत आमी देवाक मानता तसलें, देवाक महिमा दिवचें तसलें फळां आमच्या जिवितांत आमी दिवंक शकता. आनी दुसरें जावन आसा, देवान म्हाका तुका विंचलां कित्या खातीर? आमी परस जावचे खातीर, प्रकाश बरी जावचे खातीर, महिमेचे जावचे खातीर, भाग्यवान जावचे खातीर, पवित्र जावचे खातीर देवान आमकां रचलां. मातेवाच्या वांजेलांत 13व्या वसरांत 40 आनी 3 वळीर आमी वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 43.
नितीवंत देवाच्या राज्यांत सुर्या बरोबर जळटले. फिलिपिकांना बरयल्या पत्रांत 2 वचनांत 15व्या वळेर फिलिपियन्स चॅप्टर 2:15 देवाचें उतर म्हणटा, ह्या संवसारांतल्या नसत्या आनी खोट्या संतते मदें तुमी आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरोबर जळटल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका न्हू आमकां देवान ह्या संवसारांत जिवीन दिवचें, हांवें आनी तुवें संवसाराचो उजवाड पृथ्वेचें मीठ जावच्या खातीर. आमी आमच्या जिवितांत वर्तें जायचें म्हण देवान आमकां रचलां, तरी आमच्या जिवितांत देंवसार सैतान भितर सरता हें मोगाच्यान आमी केदाळ उडास वरसी. कित्याक पळयत पुस्तकच आमकां सांगयता, सगळें न्हिदोन आसता आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोंवा मदें नेर ओंपून गेलो. नेर म्हळ्यार नाल्यो वा वीड्स म्हणटा. द एनिमी कम्स अँड सोज द वीड एमंग द व्हीट. आमी लायता बरीं फुलां झाडां, पूण थंयसर तणाची ह्या कांट्याच्या झाडांची भी थंयसर पडटा. आमच्या जिवितांत हें मोगाचें न्हू आमी जाणा जायचें. म्हाका उगडास येता, हांव हायस्कुलांत आसतना आमच्या इस्कॉलाक एकलो पाद्र्याप आयलो. त्या पाद्र्यापाचें नांव फादर ग्रिगरी पिंटो एसवीडी म्हणून. तो एसवीडीचो पाद्र्याप जिवान तो मोठो. तो ताजे बायक घेवन आयलो आनी आमच्या इस्कॉलांत आसल्या सर क्रिस्तांव भुरग्यांक सांगाता घालन इस्कॉल जाल्या उपरांत उलोवंक लागलो. आनी तो उलयता आसतना तो आमकां सांगता, तो एक मिशनरी रिलिजियस याजक. आनी तें आयकून म्हाका भारी संतोश जालो. पळोवंक की सोबीत दिसता पाद्र्याप, मोठवय आसा, बायकार आयला. आनी तो म्हणटा, तुमी याजक जावयेत, तुमी याजक जायचें. आनी एसवीडी याजक जाल्यार मिशनरी जातात, रिलिजियस जातात आनी याजक जातात. हांव त्या झाडान नेणा आसलो, रिलिजियस म्हळ्यार कितें, मिशनरी म्हळ्यार कितें. एक हांवें चिंतलें, पाद्र्याप बायकार आयला, हांव एसवीडी पाद्र्याप जाल्यार म्हाका बायक मेळटा, हें एक म्हजें चिंता. दुसरें तांणी म्हळें, एसवीडी पाद्र्याप पापा न्यू गिनी काम करतात. हांव पापा न्यू गिनी खंय आसा म्हण हांव नेणा. पाद्र्यापान विवरसलें ऑस्ट्रेलियाच्या वयर आसा. हांवें ते समाजा पाठांत भूगोळशास्त्रांत हांवें सगळ्या प्रपंचाचें मॅप पळयता आसतना थंयसर भारत देशाच्या सकला व्हडलो सयत हिंदू महासागर आसा, ताच्या सकला ऑस्ट्रेलिया आसा. थंयसर कशें वेचें, तेदो व्हडलो दर्यो आसा, गूण दर्यो आसा म्हण हांव चिंतलो. मागीर कोणा लागीं विचारतना उलयता आसतना कोणें म्हळें, विमानार थंयसर वचपाचें जाल्यार लगभग एक 500 या 8 वरांची वाट आसा विमानाचेर. आनी त्या ऑस्ट्रेलियाच्या वयर थंयसर न्यूझिलंड आसा, न्यूझिलंडाच्या वयर पापा न्यू गिनी आसा म्हण हो फादर ग्रेगरी पिंटो सांगता आसतना म्हज्या मतींत चिंता पायलें, वाव, तर थंय वचत जाल्यार विमानार वचचें. विमानार वचत जाल्यार हांगाच्यान ऑस्ट्रेलिया वचून थंय सावन पापा न्यू गिनी वचचें. कितलेशा वरांचें विमानाचें पयण. हांव तरी रयताच्या सागोळेकारांच्या घरांत जल्मालो. आमकां जायते सागोळी आसली, 7 एकरे भुंयत. गादे कोसूंक, थंयसर नेज बुड्डूंक, लावंक, बेळें काडूंक साहित्यान काम आसलें. आनी हांवें काम करतना थोडे फावटी वयर पळयता आसतना विमान येतालें बॉम्बेतावन येवन बचपे एअरपोर्टान देंवतालें. हांवें तें केबल सकलातावन पळयल्लें, ल्हान विमान दिसतलें. पूण म्हजे भाव आनी जायतीं जाणां सांगतलीं तें विमान भोव व्हड आसा, ताजे भितर 200-300 जाणां बसतात. तें बॉम्बेतावन गांवां येता, 2 वरांची वाट आसा ताका. हें सगळें आयकता आसतना म्हाका भोगलें हांवें एक दीस विमानाचेर बसचें आनी खेदाळा बसोंक जातलें. पूण ह्या पाद्र्यापान सांगता आसतना तूं ये एसवीडीक ये, एक पाद्र्याप जा, ताचे उपरांत मिशनरी रिलिजियस जावन पापा न्यू गिनी वचून वावर येत म्हणटा आसतना हांव वावराची चिंता म्हज्या मतीन चड नातलें. विमानार बसोंक ऑस्ट्रेलिया वचोंक जाता, थंय तावन पापा न्यू गिनी वचोंक जाता, हें चिंता म्हजें. ह्या चिंतपान मोगाचें न्हू हांव एसवीडी सेमिनरीक हांव गेलो. 12वी शिकोवंक किरांत आसली एसवीडीक हांव गेलो. ताजे उपरांत पाद्र्याप जाल्या उपरांत आतां 25 वर्सां उतरलीं. हांव ऑस्ट्रेलियाक वचोना, पापा न्यू गिनी वचोना. पूण 14 वर्सां सेमिनरींत आसता आसतना सवकास म्हजें चिंतप नितळ जालें. आनी आतां आज हांव नियाळ करतना देवाक अर्घांनी होगलाप दिता. ल्हान आसतना हांव विमानार बसच्या आशेन सेमिनरी गेल्लो, पूण देवान तें चिंतप सवकास नितळ केलें. आनी म्हज्या भितर आसलें बरें बी, देवाच्या राज्याचें बी,
देवा लागीं संबंद दवरचें, सत जाणा जावचें, पवित्र पुस्तक जाणा जावचो आनी पवित्र पुस्तकाचीं उतरां परगट करचीं, हें बरेंपण म्हजें थंय भायर हाडलें. जर तर हांव केवळ विमानाचेर बसोंक आसा म्हणून हांव सेमिनारी गेल्लो म्हणून देवान म्हाका इन्कार केल्लें जाल्यार देखून समी जेजू म्हणटा गोवा मदें दुस्मान येवन नेर ओंपून गेलो जाल्यार तर नाल्यो ते नेर वयर येता आसतना कामागारांनी धन्या लागीं म्हळें तुवें केवळ गोव ओंपलोय न्ही गी, पूण आतां नेर थंयसर आयल्या, आमी कितें ती नेर नाल्यो उमटून काडया गी. पूण धनी कितें म्हणालो, ना तशें करिनाकात, नेर काडटा आसतना बरो गोवूय तुमी उमटून काडशात. देखून धनी वाडोंक सोडा, अकरेक बेळे लुवंत आसतना तें गोव आमी तोप्यान घालन एकठांय करया आनी तें नेर उज्यांत घाल लासया. मोगाचें न्हू, देव म्हज्या तुज्या जिवितांत तशेंच वायट कितें आसल्यार मोगाचें न्हू देव म्हाका तुका बक्षिता, कित्याक देव दयाळ आनी उदार. देखून आमी वाचता जाणवायच्या बुकांत 12व्या वसरांत थंयसर 18व्या वळेर आनी 19व्या वळेर आमी वाचता बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 12 वर्स 18 and 19. सर्वेस्पर देव मोवाळ आनी दयाळ, तो कितें करता, आमकां पातक रडोवंक आनी जिणी बदलूंक आमकां अवकाश दिता आनी बरें जावंक एक बरवसो दिता. आनी देवान दिवचो हो अवकाश आमी गळसून घेजय. देव मोगाचें न्हू मोदें पडना, मरता पर्यंत देव आमच्या जिवितांत मोदें पडना, ताच्या बदलाक आमकां एक अवकाश दिता. आमी जावन देवाक उलो मारयेत ना जाल्यार देव आमच्या जिवितांत मोदें पडना. बगार आमकां तो संपूर्ण स्वातंत्र्य सुडका तो दिता, पूण आमची तो जतन घेता. देखून जाणवायचो बूक 12वा वसर 12वी बोल म्हणटा सगळ्यांची जतन घेतलो, दुसरो देव कोणूच ना, ताका प्रतिस्पर्धी सयत ना. आनी 16वी बोल म्हणटा थंयसर नितीवंतपणाचें मूळ सर्वेस्पर देव जावन आसा, सगळ्यांचेर तो दयाळ जावन आसा. पूण एक देवा तें आमी पळयता 17वी बोल म्हणटा हांकाऱ्यांक तो शिक्षा लायता. पळया देवा मुखार आमी हांकार दाखयल्यार तो शिक्षा लायता. देखून आमी पळयता सबार जाण गर्वी आनी हांकारी पाडाव जावचे, पूण सादे बोळे देवाचेर पातयेन दवरले तांच्या जिवितांत वर्ते जातात. देखून आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत देव आमची निरंतरी परिक्षा करता. ह्या दिसांनी मणिपूर वायलन्स, मणिपुरांत जावची ती हिंसा पळोवन जायते जाण दुखेस्त जाल्यात, खंतीस जाल्यात, बेजारायन भरल्यात. पूण मोगाचें न्हू, थंयसर एक देवाची मांडवळ आनी येवजण पळया. थंयसर जायत्या मणिपुराच्या लोकांक कस सोसूंक पडले, तांची इगर्ज्यो नाश केल्यो. मेथी आनी कुकी दोनीय जनांगांच्यो इगर्ज्यो तांणी नाश केल्यो. तांच्या लोकांक घडी पार केलें, धांवडयलें. थोडो लोक रानांत रावता, थोडो लोक थंय हांगसर तंबांनी रावता, निराश्रीत जाल्या इगर्जींनी इस्कॉलाच्या हॉलांत थंय हांगासर रावता, रुखामळार रावतात. हिंवाक आंकडून आसात, विशेश हिंव तांकां आसा त्या गांवांत. पावस येतना वस्त्रां भिजतात, कश्टातार ल्हान भुरगीं आसा तांच्या मुखार. थोडे जाणां गर्भेस्तिणी, येदोळस 203 गर्भेस्तिणींनी भुरगीं बाळान जालीं. बाळान जाल्ल्या भुरग्यांक जतन घेवंक तांकां घर मेळ्ळो ना, एक घराचें ऊब ना, एक कसलेच सवलत तांकां ना. तरी तसल्या लोकांचे जायते व्हिडियो हांवें पळयल्या. ते लोक कितें करना आसा, सकाळीं आनी संजे देवाक उलो मान अर्घ आनी होगलाप दिवन आसा. ह्या जाग थंयसर भेट केल्ल्या वेळार थंयसर कसले सवलती थोडे पटी एक बरें एक मेज टेबल थंयसर ना जाल्यार पाद्र्या मिसबेटयतना लोकांनी भक्तीपणान दिंबीरपणान मागणें करचें, हात जोडून मागणें करचें, हात वयर करून मागणें करचें, हालेलुया होसाना म्हण देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. कश्टांच्या वेळार सयत थंयसर थंयच ताच्या भावार्थाची पारखोवणी जाता, तांच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. थंयसर ते देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाचें राज्य तांच्या जिवितांत तांणी स्वागत करता. देवाचें राज्य ल्हानशा तरान मोगाचें आमच्या जिवितांत वाडटा. The kingdom of God is really evident in its smallness and in its growth and in its maturity. देवाचें राज्य तें ल्हान म्हज्या तुज्या जिवितांत हांवें तुवें स्वागत केल्या पुरो, स्विकार केल्यार पुरो, तें सवकास तें वाडटा. थंयसर वाडवळ आसा. आनी तिसरें, तें वाडवळ जावन संपूर्णते परिपूर्णतेक तें पावता. देखून आमच्या जिवितांत आमी मोगाच्यान खंयच्याच संकटीची झडती करची न्ही. आतां मणिपूरच्या वायलन्सा विरोध आमी हांगासर धरणी करता, या आमी आमचें प्रदर्शन करून तांचें आमी खंडन करता. पूण मोगाच्यान ताचे की चड गरजेचें आमी मागस जाय.
ह्या माणिपुराच्या लोकांक कश्टिल्ल्यांची आमी झडती करची न्ही जावंक पुरो ते नलयो नेर दुस्मानान देंवसरान थंयसर ओंपला. देव हर एक संगती आमच्या बऱ्या पडाशें करता. रोमाकारां बरयलें पत्र 8:20-8 रोमन्स चॅप्टर 8:28. कोण देवाचो मोग करता कोणाचो देव मोग करता. आनी कोणाक देवान आपल्या आपोण्या सरी जावन विंसल्यांत तांकां तांच्या जिवितांत सोर संगती देव तांच्या बऱ्या पडाशें करता. ओरिसांत ती आमी पळयलें आतां लगभग 20-3 वर्सां पयलें 23-25 वर्सां पयलें वरती दगदोणी आयली. जायते क्रिस्तांवांक तांणी दग दिलें कसले इगर्ज्यो नाश केल्यो आनी आमी आतां पळयता थंयसर भावार्थ शुभ वार्ता चड आनी चड वेगान परगट जावन आसा. चड आनी चड लोक क्रिस्तांव वळखून आसा. आतां थंयसर मणिपुरान जावच्या ह्या एका देंवसराच्या कामां द्वारी देव खंडीत जावन वावरतलो. चड आनी चड लोक क्रिस्तांव वळखूंक पावतलो आनी कोणें तांचो जीव होगडायला खंडीत जावन ते मारतेर मेल्यात त्या देवाच्या राज्या खातीर. खंडीत जावन सरकार आकाशा वयल्या नेकेत्रा बरी ते भर चलतले. पूण ह्या संवसारांत आमी आजून आसा मोगाचे न्हू. भावार्था खातीर कसो संवसारी आमी फाटीं सरचे नाका. आमी केदाळे उडास दवरया मोगाचे न्हू. आमी देवाच्या राजा खातीर कितें आमी दिता तेंच मोगाचे न्हू आमकां फाटीं मेळटा. एक फावटी एकलो भुरगो तो इस्काला वेतालो खंय. ताणें वेता आसतना एका खणयेंतल्यान 2 गुडे आसच्या त्या खणयेंतल्या मदें 2 गुड्यांच्या मदें आसल्या खणयेंतल्यान ताका पाशार जावंक आसलें. थंयसर तो वेता आसतना तो गावंक लागलो. अशेंच तो गायता आसतना हो 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 म्हणून गावन आसलो. ताका आवाज आयकलो. त्या गुड्या दोंगरांतावन एक आवाज हो 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 म्हणून कन्नडांत ताका म्हणटात प्रतिध्वनी इको. ते आयकून तो एक फावटी रागार जालो भियेलो. देखून तो म्हणालो तूं चूप राव कीप क्वायट. देखून ताका आवाज आयकलो तोच तूं चूप राव यू कीप क्वायट म्हणून. तितल्यार ताका राग आयलो. देखून ताणें म्हळें यू डॉंकी यू फूल म्हळें ताणें. तूं गाडाव तूं एक पिसो. देखून ताका आवाज आयकलो तूं गाडाव तूं पिसो. देखून आतां तो चड भियेलो. कोण म्हाका गाडाव म्हणटा कोण म्हाका पिसो म्हणटा. देखून ताणें म्हळें हांव तुका कुडके करून दवरता तुका नाश करता तुका हांव जीवेशी मारता. कित्याक ताकाय आवाज आयकलो तुका हांव कुडके करता तुका हांव नाश करता तुका लगाड काडटा. आतां भियेलो आनी रडलो. इस्कालाच्या बदला सीदा घरा धांवलो फाटीं. धांवलो म्हणालो डॅडी त्या 2 गुड्यां मदें आसल्या त्या कणयांतल्यान हांव येता आसतना थंयसर एक भूत आसा थंयसर एक देंवसर आसा. ताणें म्हाका म्हळें तुका कुडके करता तुका नाश करता तुका लगाड करता म्हळें आनी रडोंक सुरू केलें. देखून बापूय त्या पुताक म्हणालो पुता कोण तो देंवसर हांवूय पळयता कोण तो भूत हांवूय पळयता. ताका हांव खंडीत दवरिना म्हणून ताका पुताचो हात धरून त्या जाग्यार गेलो. त्या खणयेंतल्यान वता आसतना थंयसर पुता कडेन सरलो. पुता खंयसर तुका भूत दिश्टी पडलो खंय तो देंवचार दिश्टी पडलो आनी ह्या जाग्यार म्हण ताणें तो जागो दाखयलो आनी कशें कळ्ळें तुका भूत म्हणून. थंयसर वेताना हांवें गायलें हो 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 म्हणटा आसतना ताणें हो 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 म्हळें. ताका गाडाव म्हणटाना ताणें म्हाका गाडाव म्हळें. तेन्ना बापाय कळ्ळें ही प्रतिध्वनी जावन आसा इको जावन आसा. देखून ताच्या पुताक ताणें म्हळें आतां ते पुता आतां तूं हो 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 म्हण. ताणें हो 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 म्हळें. ताणें हो 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 म्हळें. तितल्यार ताणें ताच्या पुताक म्हणून सांगलें तूं ताका सांग तूं म्हजो इश्ट म्हूण सांग म्हळें. ताणें ताका म्हळें तूं म्हजो इश्ट. थंयसर आवाज आयकलो तूं म्हजो इश्ट. आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्गां दिवया म्हूण सांग पुता म्हण. ताणें म्हळें आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्गां दिया. थंयसर गुड्यार तावन ताका आवाज आयकलो आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्गां आनी होकलाप दिया. पुताक ताणें म्हळें हालेलुया म्हूण सांग. थंय गुड्यार आवाज आयलो हालेलुया होजाना महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्ल्या मनशां ह्या संवसारी. त्या भुरग्यान सांगता आसतना थंयसर गुड्यार कितलो बरो आवाज आयलो म्हणना. आनी बापायन पुता म्हळें पुता ते आंज बडवे हांगासर गुड्यार आसात म्हणजे तो प्रती जावनचो तो जागो देखून उडास तो तुज्या जिवितांत जें कितें तूं संवसारांत दिताय तेंच तुका फाटीं मेळटा. तूं बरें दिल्यार संवसारांत तुका बरें मेळटा. देवान तुज्या जिवितांत बरें बी ओंपलां तें बरें बी तुज्या जिवितांत किर्लोन वाडोवन फळ दिवंक तूं संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दी. तुज्या जिवितांत जर तर नलयो आसा तुज्या जिवितांत कसलेंय कांठ्यांची झाडां आसात म्हणजे तुज्या जिवितांत वायट सवय आसात ते देवाक समर्पण दी. देवूच तुज्या जिवितांतले ते नालयो ते नेर
तें खोटेपण देव काण व्हरतलो, तुका सणिसट पवित्र भाग्यवंत आनी देवाक मानता तसलो देव तुका करतलो. तर म्हज्या भावा भयणी, म्हज्या मोगाच्या इश्टा इश्टिनी, दोळे धांप आनी देवाच्या हाजीरपणाचो अनुभव कर. हांव तुज्या खातीर तुज्या सर गरजां बसत मागता. भोव मोगळा सरकींचे बापा, दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुज्या भुरग्यांक बुजय बापा, तुज्या भुरग्यांचे दुखां बसून काड बापा. तुज्या भुरग्यांक कितें जाय तें ताका फोव कर बापा. जाणवाय, बुदवंतकाय, उगडासाची सगत ताच्या शिकपांत वर्त्या तरान यशस्वी जावंक बऱ्यांतलो बरो फुडार आसा करून तांकां फोव कर बापा. तांकां वेडो घाल्या सर वायटांतले, खोटेपणांतले, दुश्ट शक्तींतले, वायट सवयांतले तूं तांकां निवार बापा. तांच्या कुटुंबांत शांती, समाधान, माया मोग एककोट रास करी शंकर. विशेश जावन घोव बायलांनी एकामेका तुज्या दैवीक मोगान एकामेका मोग कर. आदर्श आवय आनी बापूय जाय शंकर. भुरग्यांक बरी देख दी शंकर. ह्या संवसारांतले मिसांव जारी करूंक बापा. तुज्या भुरग्यांक कामनांतल्यान बरें काम फोव कर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फोव कर. तांकां बरो सांबाळ, बरो मुनाफो तांच्या वेपार वयवाटांत ती तांकां फोव कर बापा. तुज्या भुरग्यांनी आशिल्लें तांकां म्हणलें एक बरें घर जाय, तांकां म्हणलें तांचें बरें घर जावं दी, एक फ्लॅट जावं दी बापा. तांच्या जिवितांत कोण मोस करतात, दोगो दितात, फटयतात, तांचे थावन तांकां सुरक्षीत सांबाळ बापा. पिडेस तांची पिडा गूण कर बापा. कश्टांतले कश्ट हळू कर बापा. तूं जहोवा राफा, जहोवा रफिका, गॉड द हीलर बरो करचो, बरी गूण करचो देव जावन आसाय. पिडेस तांकां गूण कर बापा. सोसून जायनातली दूख सोसून आसात त्या दुखींती तांकां निवार बापा. त्या युरीक एसिडीच्या समस्यांतले, आर्थरायटिसांतले, गंभरागांठी दूख, पेंकट दूख, बुजांची दूख, स्पॉन्डिलायटीस ह्या विशेष दूख आसच्या त्या पिड्यान ते तांकां निवार बापा. ॲसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, पायल्स, PCOD, मासीक स्रावाचे समस्ये, रक्तस्रावाचे समस्ये हांतल्यान तूं तांकां निवार बापा. पांयांच्या पंदाक किडे जावचे, चलोवंक जायना जावचे, पांयांत अस्कत येवची, बावळ्यांनी अस्कत येवची हांतल्यान तूं निवार बापा. सर गरजो आनी त्या सवान तुज्या मुखार दवर भावार्थान आनी विस्वासान हे मागणें हांव करता तुज्या पुता समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दिसो आयसो दिसो म्हाका तुका फाव केलो तर संतोष उल्हासान आयचो दीस मात न्ही, आमची सगळी जिणी देवाच्या हाजीरपणांत आमी जेवया. सर्वेस्पर देव सर तुमच्या गरजांनी पावो दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागता आसतना तुमी म्हज्या खातीर मागा. तुमकां जाली अजापां, विजमितां, अद्भुतां आनी बरेंपण आमकां तिळशिया. सकला म्हजें थंयसर मोबायल फोन आसा, SMS करून तिळशिया. फोन कर न्ही तुमी म्हाका तिळशियेत. तुमी म्हज्या सर मिसांवा खातीर आनी म्हज्या गरजां बसत मागा. तुमकां समेजता. देव बरें करूं. दिव्यवाणी